जुजे आरियलांतल्या गोवा कार्बन फॅक्टरीचे कार्बन प्रदूषणाचो इशू कितली वर्सात चल्ला. थंयचे थंय लोकांनी इतलो तेंप आवाज काडून जालो. निमाणे कोण तरी कानामनार घेतलो म्हूण जुजे दी आरियलकार पणजे पावले. कितेंय तर आमकां रस्त्यार येवन आमचो जीव पासून गेलो जाल्यार, आमकां मरोंक पासून पडलें जाल्यार आमी फाटीं सरचे नात. कित्याक ह्या आमच्या भुरग्यांक रस्त्यार हे फुडें येयलेले आमकां नाकात. कित्याक जे आमी सोंसलां तें आमीच काबार करून उडोवंक सोदतात. कित्याक जरी आमकां हो डॅम्पो मारून उडयता जाल्यार आमकांच मारून काबार कर, पूण आमच्या भुरग्यांक तरी साल्वार कर, आमच्या भुरग्यांचें तरी जिवीत सांबाळ, हें आमी सांगूंक हांगासर आयल्यात. फॅक्टरींतलो कार्बन खंय लोकांचे भलायकेक बादता. आमगे स्कुलात जायतो कार्बन पडटा. कार्बना लागून आमकां क्लासी बसून सारकें शिकोंक मेळना. हांव गव्हर्मेंटा लागीं हात जोड मागिता की जाता तितून बेगीन हो कार्बन पोल्युशन बंद करात. तातूंत काम करपी खूद कर्मचारी पासून टीबी सारके दुयेंसान मेल्यात. आनी दुसरी जावन दमाची, जी आमकां जिवनभर केन्नाच दमा नासलो, तो ह्या कार्बनान आतां आमकां दमा मारूंक लागला. उलोवंक पासून आमकां आतां ताकत नाची अशी दिसता, कित्याक ह्या कार्बनाच्या प्रदुशणान. वेळ पडल्यार खंय आके भाश आनी नावेलचो लोकूय आंदोलनात देंवतलो. जेन्ना क्रिसमसाक लोक व्हायट क्रिसमस, रेड क्रिसमस सेलिब्रेट करता, आमी एवरी इयर आमच्या गांवांनी ब्लॅक डे म्हणून सेलिब्रेट करता. कित्याक जेन्ना आमी रांदतात, नेवऱ्यो करतात, कितेंय करतात, त्या खाणान जेन्ना आमचो कार्बन वता तेतून आमकां कळटा की आमकां दूख जाता पळोवपा. हें सायंटिफिकली आमी मागलें, जेन्ना आमी सुद्दां बोळ केलो की समज बारीक बारीक गोश्टी आसा ती तुमी निग्लेक्ट करतात, हेतून कोणाक इफेक्ट जाता? प्रेग्नंट बायलांक, जे आयज जाणटेले आसता अस्थमा, तांकां प्रॉब्लेम जाता. तो PM10 आनी PM2.5 हो सगळ्यांकी डेंजरस पार्टिकल जेन्ना वाऱ्यान भोंवतना. जाल्यार आयज फक्त सावथ आरियलाचो गांव देंवला, टायम पडलो जाल्यार आकेंबायज आनी नावेलीचो लोक ह्या सावथ आरियलाक सपोर्ट करतलो. आतां मुरगांवच्या कोळशाचे प्रदूषणाच्या बोवाळात ह्या प्रश्नान परत तकली वयर काडल्या. प्रदूषण कंट्रोल करूंक कंपनी फॅक्टरीचे तंत्रज्ञान बदलता म्हूण मजगतीं खबरो येताल्यो. मुख्यमंत्री पर्रीकारूय ही गजाल विधानसभेत उलयल्लो. थंयचे कार्बन पोल्युशन कंट्रोलात येतले म्हूण तोय सांगतालो. मात लोक उलयता तो पळयल्यार अजून तरी फॅक्टरीच्या वाठारांत ग्रावंड परिस्थितीत फरक पडलोसो दिसना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.